पयर आमी बाब सुभाष शिरोडकरान प्रॉमिस केल्ले आनी ताका हाडून हांगा तळे आमी डिसिल्टिंग करपाचें काम केल्लें आसा. सो तें काम चालू जाल्लें आसा आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तेणें प्रॉमिस केला की हे फाटी एक्झॅक्टली इन टायम आमचें उदक सोडटलो. 15 नोव्हेंबर शेतकाऱ्यांक शेत रोवपाक उदक सोडटलो हेंय आश्वासन दिलें आनी आय एम 100% शुअर की ते फॉलोअप करून ते काम करतले. आय थँक बदामी बाब आमचो चीफ इंजिनियर आसा तशेंच ए पार्सेकर फॉर फॉलोईंग अप एंड गेटिंग दीस डन. आनी एक गोश्ट आसा की आज अमृत सरोवर हो देशभराचो प्रोग्राम आसा आनी देशभराच्या प्रोग्रामा भितर ही तळी जी आमची कुडचड्यार मतदारसंघात जे आसा हे शेळडे तळे तशेंच आसोळडा तळे तशेंच आमचे गोडमोटार नंदा तळे जे पयरूच रामसार सायट डिक्लेअर जाल्ली आसा आनी इट इज नॉट इजी टू डिक्लेअर एनी सायट रामसार सायट. ताका पॅरामिटर्स खूब आसता आनी नंदा लेक जो पॅरामिटर मीट करता म्हणून रामसार सायट जाला. इंटरनॅशनल रेकॉग्नायझेशन मेळिल्लें आसा तेन्ना आय थँक सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड द एंटायर टीम ऑफ रामसार जे इंटरनॅशनल बॉडी आसा तो अलाविंग अस टू हॅव नंदा लेक एज रामसार सायट. आतां तेजे फुडलें आमी काम करतले. तशेंच शेळडे तळें हें एकदां ब्युटिफाय जातरी क्लिनींग जातरी तेकाय आमी प्रयत्न करतले की रामसार सायटीन घालपाचो. इट इज नॉट इजी टू पूट बट वी वील ट्राय. पूण आज WRD मिनिस्टरान एक बरी गोश्ट केल्ली आसा आनी करता तेन्ना एकूच विशय आसा की तेणें खुबशी तकस घेतल्या म्हणून हांव तांकां तें थँक्यू म्हणटा. पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय जी आज ही सगळी करता तेन्ना जशें आमच्या मतदारसंघान 3 मेजर लेक तशें बारीक पूल आसतले बारीक तळी आसतली ती आमी करपाचो भाग घेतले. पूण लोकांनी हे वाठारान हांव पळयतालो की आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता तर आसतना लोक हांगा गार्बेज उडयता नाका कित्याक ते लास्टाक आमकां अरेस्ट करून फायन करपाक हें बरें न्ही. सो दे हॅव टू टेक केअर. बरें गार्बेज खंय कलेक्ट करना लोक उडयता सोडता समजोवंक शकता पूण आमी डेली घरा कडेन वेट आनी ड्राय कलेक्ट करता थंय आसतना लोक उडयता म्हणजे लोकांची मस्ती. वील हांव इंटरेक्शन करून तांकां कशें करपाचें तें हांव पयलीं पळयता. पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय की अल्टिमेटली आमी जी तळी जी आसा पुर्वजांनी केल्ली तळी ती आज आमी निवड करून फुडले पिढीक दवरता. वी नो दे वील बी वॉज अवर वॉटर म्हणून आमी सदांच सेयींग म्हणटा की फुडें वॉटर इज गोइंग टू बी स्कॅसिटी फॉर ड्रिंकींग. आनी अशी जर आमी डेव्हलप करून जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो विजन आसा टू कीप ऑल द लेक्स इन द कंट्री क्लीन एंड नीट आनी प्रॉस्पेरिटीक दवरपाक आतां दीस विजन इज टेकिंग अस ऑल फॉरवर्ड. आनी आय थँक हिम फॉर हीज विजन अलॉंग वीथ आमचो ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर फॉर टेकिंग दीस अहेड. आनी आय वील रिक्वेस्ट आमचो WRD मिनिस्टर टू टेक दीस टू द लॉजिकल कन्क्लुजन. पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की शेतां म्हाका दिसता खुबशीं पाडक जाल्या फॉर वेरियस रिजन. आतां सरकाराचो प्रयत्न आसा की शेतां नॉट ओन्ली पॅडी बट डिफरंट पल्सीस करपाचे जे भावना आसा ग्रावंड नट ऑयल वा बाकीचे जे पाल्मोलिन ऑयल जे ऑयल जी आसा ही आमकां भायल्यान हाडूंक पडटा आनी वी आर अग्रिकल्चर नेशन. म्हाका दिसता शेतकाऱ्यांक खंय तरी प्रोत्साहन करून गव्हर्मेंट करताच आनी कितें करपाक जाय म्हाका दिसता. सो वील वर्कआउट सो आमचे हे एरिया जे पयलीं सारके खाजन आशिल्ले फॉर ग्रोईंग पॅडी एंड अदर क्रॉप्स हे परतून चालू करपाक जाय. शुगर केनूय हे वाठारान खूब जळयताली पूण अनफॉर्च्युनेटली ते बंद पडलेले आहा. पण CMन सांगलां आमचो कॉपरेटीव मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टरूय तेंचे लक्ष घालतले आनी वी वॉन्ट टू सी दॅट एवरीथींग इज रिकल्टिवेटेड. सो आज परतून एकदां हांव आमचे सुभाष बाब शिरोडकराक थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे बदामी CEकूय थँक्यू म्हणटा आनी ए पार्सेकर जो फॉलोअप करून हें काम करपाक ताका सांगला. पूण तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजेर सपना ए पार्सेकराची खूब आनी उरल्या. तांणी आयडेंटिफाय करून सगळे करून प्रॉपर डॉक्युमेंट करून सगळे करून ते आमी बाकीची तळी जावं ती व्हडली तळी वा बारीक तळी ही आमकां करूंक पडटली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.